देवाचे उतर या नियळान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो येवकार. आयचे पयले वचप जाकोबाचे चिठी वेले घेतला आनी मार्कूचे शुभ वर्तमान. तुम्ही म्हाका कोणसो धरतात? तू क्रिस्त. क्रिस्त आसोवे म्हज्या मोगाच्यान. असलो एक राजा, ताचे नाव असले हेनरी. तो एक दीस आपल्या शिपायांची परीक्षा करूंक चिंता. ते खरेपणी आपणाक विश्वासी आसात व ना हे ताका पळोवंक जाय आसले. तो रातच्या वेळार तो एक एकल्या शिपायाक उठवून विचारतालो, तुजो धोनी कोण? आनी जरी तर ताणे म्हणले, म्हजो धोनी राजा हेनरी, जाल्यार तो तांकां एके बाजून काडटालो आनी आपलो धोनी आनी कितें वो आनी कोण म्हणलोल्या वेळार तो तांकां दुसरी बाजून काडटालो आनी ते आपणाक विश्वासी ना म्हूण समजतालो. मोगाळ भाव भयणीनो, आमचे न्हिदेन न्हय पूण आमी जागीच आसतना आमकां कोणे होच प्रश्न केल्यार आमचो जबाब कितें? जेजू म्हजो धोनी आमी म्हणटले, वो आनी कोण वो आनी कितें आमी म्हणटले? म्हाका जेजू कोण? हांव जेजूक बरो वळखता वो ना? जेजू खरो कोण ह्या विशीं जायतो गैरसमज जाल्लो आनी ताची वळख सवकास उक्ती जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा. लोक म्हाका कोणसो धरता ह्या प्रश्नाक जायते जबाब येतात. देखून थोडी भोव वळख तांकां आसा पूण परिपूर्ण वळख तांकां जेजूची नासली. पेद्रू सारको जबाब दिता, तू क्रिस्त देवान मागलोलो म्हूण. पयल्या वाचपान दर एक क्रिस्तावान धर्मामध्ये जाती खातीमध्ये भेदभाव करचो न्हय म्हूण सांगला. देव एक आनी सगळीं ताका आमचे बापा म्हूण उडो मारूंक सोदता. गालिसियेकारांक बरयल्ले चिठयेन सा पावलो म्हणटा, जुदेव ना, ग्रीक ना, स्वतंत्र मनीस ना, दादलो ना, बायल ना, तर जेजू क्रिस्ता सोवे सगळीं तुमी एक. कश्टांनी वाट चलूंक आनी संवसाराची सोडवण करूंक बापान पुताक फावो केलो. कश्ट सोडून पयस धांवप म्हणल्यार मनशाचे चिंतप न्हय म्हूण जेजू सांगता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, पेद्रू भाशेन जेजूक आमी क्रिस्त देवान मागलोलो आनी म्हज्या जिविताचो धोनी म्हूण वळखून घेवंक फावो ती कृपा आमकां मागुया. आमेन. सोम्या जेजू, तुझे गुण समजूंक आनी ते मानून घेवंक तूच आमची मोत उजवाडाय आनी आमचो भावार तुजे तीर कर. आमेन. आमचे बराबर देवाचे उतर तुमी नियाळे म्हूण देव बरें करूं. आमी पोत्तूर मेळोसोर पवित्र राव, जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव, खुशाल राव.